फोंडे तालुक्यातल्या चारूय विधानसभा मतदारसंघात मिळून भाजपा उमेदवाराक वट्ट 33,000ची लीड मेळटली असो दावो मोगो पक्षाचो फुडारी भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान केला। मडकय, फोंडे आनी शिरोडा हे मतदारसंघ दक्षिण गोंय मतदारसंघात जाल्यार प्रियोळ मतदारसंघ उत्तर गोंय मतदारसंघात पडटा। काँग्रेस फुडाऱ्यांच्यो मायनी आसात असो आरोपूय ढवळीकारान केलो। फोंडे तालुक्यातल्या चारूय विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारांक लीड मेळटली असो दावो भौशीक फोंडे तालुक्यातल्या चारूय विधानसभा मतदारसंघात भाजपाच्या उमेदवारांक लीड मेळटली असो दावो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकार आनी मोगो आमदार लवू मामलेदारान केला। ही जी लीड आसतली ती खूप मोठी लीड भारतीय जनता पक्षाचे कॅन्डिडेट ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकर आणि त्याचबरोबर नॉर्थ गोंयचे कॅन्डिडेट श्रीपाद नायक हांकां मेळटली। काँग्रेसचे आदले मंत्री आनी आमदारांच्या नावार खणीच्यो लिजो आसात देखून ते खणी बेगोबेग सुरू करूंक सोदतात असो आरोप सुदीन ढवळीकारान केलो। काँग्रेसचे दोन्ही कॅन्डिडेट डिसायड झाले। काँग्रेसच्या नॉर्थ गोवा कॅन्डिडेट उबो रावन सांगला की आपूण पयलीं कितें करतलो जाल्यार मायनी चालू करतलो। हांव सांगता हांकां प्रेम ना लोकांचेर, म्हजो आरोप आसा तांचेर, हांकां प्रेम ना, हांकां मायनी कित्याक चालू जावपाक जाय लोकां खातीर न्हय, हांकां मायनी हांचे नांवार 2-2 लिजां आसा। एका मंत्र्यान माजी मंत्र्यान म्हाका सांगलां आपल्यान जवळ जवळ 6 मायनिंग लिजां घेतले म्हणून। अशे कितलेशेच मंत्री आसा त्या वेळा वयले आनी आमदार आसा जांच्या नांवार 1 किंवा 2 लीज आसा। सुदीन ढवळीकारान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेक फोंडे पालिकेचे नगरसेवक आनी कुर्टी खांडेपार पंचायतीचे पंच आशिल्ले। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। 14 ते 20 एप्रिल मजगती फायर सेफ्टी सप्तक मनयतले। गोयचे फायर ब्रिगेडीन पुराय गोंयभर मोठ्या प्रमाणात कार्यावळी दवरल्यात। 70 पंचायतींनी उजो आनी अरिश्टांचेर लोकां खातीर जागृती अभियान, उजो पालोवपी यंत्रणांच्या वापराविशीं म्हायती, प्रात्यक्षिकां ते शिवाय 7 ते 14 वर्सांच्या भुरग्यां खातीर पोस्टर सर्त दवरल्या। सांतिनेज खासा कार्यावळ जातली, थंय राज्यपाल आसतलो। We will be having street plays in the 70 village panchayat across the state of Goa as a part of community education campaign. The street plays will depict various facets of fire safety awareness for the public. A total of 914 students all across the state of Goa participated in the poster competition. As a concluding function, we will be having the 3rd All Goa Quiz Contest. It is observed all over the country as National Fire Service Day on 14th April every year to pay homage to martyrs, firemen who laid down their lives in the line of duty to save others. The Government of India has given a theme for this year. The fire prevention is the best insurance. इतले न्ही खबराचित्र हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।